बंदींत असलेल्यांक सुटका दिवचे संबंधी इजायाची उतरां उल्लेख करणं सुरू जाल्लें जेजूचे मिसांव आज खेरीत तरान देंवसराचे दावलेंत वा प्रभावांत बंदीवान जाल्ल्या एकल्याक सुटका दिवन कार्याळ जाता। आयचे सुवार्तेंत जेजूचे हाजरेन उसांबळ जाला म्हळ्यार देंवचार मात्र सर्व मुखार ओडल्या ताळ्यान जेजूचे नांव काण तो बोब मारता। जेजून ताका भायर सर म्हण फरमायतना देंवसरान सोमेस्त मुखार आपल्या प्रभावाखाल आसलेल्या मनशाक ताणें धरणीर आड घालो। इतलो आवाज आतरवणां ताणें केल्यारी ताचें चल्लें ना। ताका कांयच बाधा करिनासतना ताचे तावन तो भायर गेलो म्हणली उतरांच हाका साक्ष। देंवसरा लागीं जेजू तर्काक देवलो ना, बगार ताका तोंडांत म्हणून माऊन करून ताचो अधिकारच नुल्ल करून सोडलो। देंवसराच्या वंटार उदेल्ली जेजूचे वळखी संबंधी नजरेतच्या जेजू तूं देवाचो भाग्यवंत ही उतरां थंयच इरली, पूण त्या नांव नासलेल्या एक उतर सयत उलय नासलेल्या आनी आपणाकच गूण जावच्याक आनी सुटका जोडच्याक जेजूक समर्पिल्ल्या त्या मनशाच्या माऊनपणांत ती गाजली। लोकाच्या वर्तनांत आनी उद्गारांत देवाच्या भाग्यवंता जेजूची वळख वाडलेली दिसली।